आंगार काटो हाडपी घडणूक दिवचल वाठारांतल्या वाठादेव वाठारांत घडल्या। निवाडो वाठादेव वाठारांत घोवानूच आपले बायलेचो धारदार शस्त्रान खून केलो। शुक्रारा दनपारची घडणूक। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण घोवान एका क्षुल्लक कारणावेल्यान तलवारीन आपले बायलेचेर हल्लो केलो। ह्या हल्ल्यात ताची बायल रबिया शेख ही गंभीर जखमी जाली। थळाव्यांनी तिका बेगोबेग दिवचलच्या हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर हाडली, मात दुर्दैवान तिका उपचारा वेळार मरण आयले। घरगुती वादाक लागून हो खून जाल्ल्याचे उक्तडार आयला। ह्या प्रकरणात दिवचल पुलिसांनी रबिया शेख हिचो घोव मैनुद्दीन हवंगी हाका अटक केल्या। आंगार शिरशिरी हाडपी आनी खवदळ घालपी अशी घडणूक शुक्रारा दिवचल वाठारांत घडिल्ली आसा। दिवचल शाराक लागून आशिल्ल्या वाठादेव वाठारांतल्या नीव वाड्याचेर तरसादीन हल्लो करून बायलेची निर्दयीपणान हत्या करपाची घडणूक घडिल्ली आसा। घोवानूच हो हल्लो करून आपले बायलेचो जीव घेतला असो अदमास आसा। ह्या प्रकरणात दिवचल पुलिसेन बेगोबेग कारवाय करून दुबावीत घोवाक अटक केल्ली आसा। शुक्रारा दनपारा साधारण 3 वरांचेर ही घडणूक घडिल्ल्याचें कळटा। ह्या प्रकरणाची दिवचल पुलिसेन बेगोबेग दखल घेतना प्रकरणाचो पंचनामो केलो आनी उपरांत रबिया हिची डेड बॉडी पोस्टमॉर्टमा खातीर बांबोळेच्या GMCत धाडल्या अशें कळटा। वरिश्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शना खाला दिवचलचे पुलीस निरीक्षक विजय राणे सरदेसाय हांच्या मार्गदर्शना खाला आनी फुडारपणा खाला दिवचल पुलीस स्टेशनाची टीम ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात। ह्या खून प्रकरणाक लागून दिवचल वाठारांत मात सद्या खवदळ पडिल्लो आसा। ही हत्या नेमकी खंयच्या कारणाक लागून जाली ते कळपाक मार्ग ना, मात एकंदरीत लोकां कडल्यान जी म्हायती मेळ्ळ्या ताचे वयल्यान घोव आनी बायलेचे पटन नाशिल्ले आनी त्याच वादांतल्यान हो हल्लो जावन ते बायलेचो बळी गेल्ल्याचें कळटा। गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।